2007 जाल्ल्या मंदार सुर्लकार खून प्रकरणात तिघा आरोपींक मुक्त करपाचे हायकोर्टाचे अर्द रोहन दुंगट, रियान पिंटो आणि शंकर तिवारी ह्या तिघां सोडले. सेंटेन्स रिव्ह्यू बोर्डाच्या शिफारसीक सरकारान विरोध केल्लो. सरकाराचो निर्णय कोर्टान रद्द केलो. कोर्टान मंदाराचो बापूय दीपक सुर्लकारानूय घातिल्ल्या हरकती भायर आयली. उपरांत कोर्टान तांकां सोडपा विशीं अर्द दिल्ली. सेंटेन्स रिव्ह्यू बोर्डाच्या शिफारसीक सरकारान जायते फावट विरोध केलो. चिल्ड्रन्स कोर्टाच्या नेगेटिव्ह मताचेर आपलो निर्णय खरपणान मानिल्लो. न्यायालयान आपल्या अर्दीक सांगिल्ले की खंडणी करपाच्या हेतान गुन्यांव पूर्वनियोजीत, ताका लागून पिडिताच्या कुटुंबाक बरोच त्रास जाला. मजगतीं आरोप सिद्ध करपी न्यायालयाचे मत विचारांत घेवंक जाय, पूण सेंटेन्स रिव्ह्यू बोर्डाच्या एकमतां आनी सखोल तपासणी केल्ल्या शिफारसीक डावलपा खातीर ते एकमेव निकश म्हूण वापरूं येना. न्यायालयाचे मत म्हत्वाचें आसलें तरी ताचेर पूर्ण निर्णय अवलंबून रावप योग्य ना अशेंय हायकोर्टान आपल्या निरीक्षणांत म्हणलां. मजगतीं हायकोर्टान मंदार सुर्लकार खून प्रकरणांतल्या आरोप्यांक खंडणींतल्यान सोडपा विशीं केल्ले अर्दी गोंय सरकाराचो सुप्रीम कोर्टाक आव्हान दिवंक यत्न. सरकार बेगीनूच स्पेशल लीव पिटिशन दाखल करपाचो आसा. हें सुरू आसतना चवथो आनी मुखेल आरोपी नाफीस शेखानूय प्रिमॅच्युअर रिलीजाक अर्ज केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.